भाव भयणीनो, परत एक पावटी किर्तनाच्या पुस्तका विशीं सडीत समजोवणी आपणावंक आमी हांगासर आसां. गेले त्या पिढ्यांत इस्रायल परजेची चरित्रां आमी आयकली. पयल्या भागांत इस्रायल परजा इजिप्तांतल्यान सुटलेली ती मोइजेच्या मुखेलपणा खाल सिनाय पर्वताचेर सल्लो करून अरण्यांत समकोन निमाणे जॉर्दन न्हंयच्या बगलेक येवन तंबू मारता. हांगासर पंचग्रंथ संपता तर, देवतोरोनॉमी पुस्तक संपता तर, उपरांत जोशवाच्या पुस्तकांत आमी वाचता ही परजा जॉर्दन न्हंय उतरून बसयल्ल्या गांवाक कानान गांवांत वस्ती करूंक प्रारंभ करता. जोशवाचें पुस्तक सविस्तार रितीन कशें ह्यो 12 कुळयो थंयच्या स्वदेशी लोकां थंय झुजोन आपली वस्ती तांणी प्रारंभ केली ह्या विशयांत आमकां त्या पुस्तकांत वर्णन केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. त्या भायर जोशवा ह्या 12 कुळयेक सगळो कानान गांव वांटेकन दिता. जोशवा ह्या लोकांक तो जागो वांटो करून दिता तें खरें, पूण थंयसर आसलो अन्य लोक ह्या स्वदेशी लोक ह्या लोकां थंय उपराटल्या वरवीं हो लोक इस्रायलींतलो कश्टांक वळख जाता. त्या वेळार तो लोक देवाक बोब मारता आनी देव तांकां दिता न्याय करत, निती करत, जड्जस म्हणटा आमी. ह्या विशयांत आमी नितीकर्ताच्या ह्या न्यायकर्ताच्या पुस्तकांत आमी वाचता. ओत्नियल, देबोरा, गिदेयोन, जेप्ता, सामसांव असले न्यायकर्त या नितीकर्त देव उपजयता ह्या इस्रायलींत लोकांक अन्य लोकां तावन, स्वदेशी लोकां तावन तांकां बचाव करच्या खातीर, तांकां सोडवण लाभोवच्या खातीर. नितीकर्तां पैकी या न्यायकर्तां पैकी निमाणो सामुएल. सामुएल आपल्या उतरप्रायार कितें करता ह्या विशयांत आमी सामुएलाच्या पुस्तकांत 8व्या अध्यायांत आयकता. 8वो अध्याय असो प्रारंभ जाता. आपल्या म्हातारे प्रायर सामुएलान आपल्या पुतांक इस्रायलाचे न्यायकर्ते केले. ताच्या मलगड्या पुताचें नांव जोएल आनी ताच्या दुसऱ्या पुताचें नांव अबिया. पूण हे पूत ताच्या वाटांनी चल्ले नात. तांणी आपलो फायदो सोदून लस घेतलो आनी न्याया विरोध निर्णय केले. देखून इस्रायलाचे सगळे मलगडे एकठांय जाले आनी रामांत सामुएलासरशीं आयले. तांणी ताका म्हळें, तूं आतां म्हातारो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या वाटांनी चलनात. देखून हेर सगळ्या राष्ट्रांक आसात ते परी आमचेर राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय नियुक्त कर. इस्रायल परजा सामुएला लागीं आपणाक एक राय दी म्हणून मागचें हें घडीत. सिनाय पर्वतार देवान मोइजे मुखांतर केल्लो सल्लो, थंय देवान परगट रितीन सांगलें, हांव तुमचो राय, तुमी म्हजी परजा. आतां इस्रायल परजा ती कानान गांवांत जियेता, बगलेन पळयत आसतना त्या राष्ट्राकी राय आसा, ह्या बगलेच्या राष्ट्राकी राय आसा, आमकां राय ना म्हूण तांणी चिंतलें. मनशा रुपाचो राय ना, त्या देखून आमकां एक राय जाय. तांणी सामुएला लागीं परतलें. कितें सांगता पवित्र पुस्तक? आमचेर राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय दी अशें तांणी मागलें. तें सामुएलाक बरें लागलें ना. देखून ताणें सर्वेस्परा लागीं प्रार्थना केलें आनी सर्वेस्परान सामुएलाक अशें म्हळें, लोक तुका सांगता तें सगळें आयक. तांणी
तुजो न्हय बगार म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांचो राय जावन आसचें तांकां नाका. भाव भयणीनो, हें चित्रण, हें गणित किर्तनकाराक भोव गरजेचें. कित्याक इस्रायल प्रजा एका रायाक मागता, देव आपलो राय म्हणून विसरता आनी त्या खातीर कश्टांक वळख जाता. ह्या कश्टाच्या संदर्भार किर्तनकार देवाक आपलो राय म्हणून मानता. देव म्हजो राय आनी ह्या राया लागीं हांव म्हजें मागणें करतां. ह्या विनवणेन किर्तनकार आपली किर्तनां गायता. तर इस्रायल प्रजा सामुएला लागीं येवन रायाक विचारता आसतना आमकां एक राय दी, आमकां एक राय नियुक्त कर म्हणून मागता आसतना सामुएलाक बेजार जालें, लोकांक बेजार जावना. देव म्हणलो, हो लोक तुका न्हय तिरस्कार करता सामुएला, म्हाका तिरस्कार करता. आपूण तांचो राय म्हणून वळखून घेवंक तिरस्कार करता. देव लोकांन जें विचारता सामुएला लागीं तें मानून घेवंक सामुएलाक उलो दिता. आनी अशें आमकां पवित्र पुस्तकांत आयकूंक मेळटा, जो नियुक्त केल्लो पयलो राय साऊल. सामुएलाच्या पुस्तकांत 8वें अध्यायातावन 15वें अध्यायांत, सामुएलाचें पयलें पुस्तक 8वें अध्यायातावन 15वें अध्याय पर्यंत साऊला विशयंत, पयलो राय इस्रायलीचो साऊला विशयंत आमी आयकता. साऊल क्रिस्तपूर्व 1020 तावन 1000 इसवे पर्यंत ताणें राजवट चलयली. साऊला तावन इस्रायल पर्यंत रायपण, मोनार्की, राजवटपण प्रारंभ जाता. साऊल ताका राय जावन विजून काडलो. सर्वेस्परान विजून काडलेल्या मनशाक तुमी पळयतात न्हू म्हणालो सामुएल साऊलाक दाखोवन, लोकां मदें ताचे सारको दुसरो कोणूच ना. ही सामुएलाची उतरां साऊलाक दाखोवन इस्रायलाच्या बेजमी कुडयेतावन ताका विजून काडलेलो. आनी जेन्ना साऊलाक सामुएल दाखोवन अशें म्हणटा, लोकां मदें ताचे सारको दुसरो कोणूच ना, तेन्ना लोक सगळो व्हडल्यान बोब मारता, लांब जियो राय. साऊल आपलें राजवटपण चलयता, पूण देवाच्या कुशे प्रमाणे चलना. देवाचो प्रतिनिधी सामुएल प्रवादी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेना, तो अविधेय जाता. साऊल अविधेय जालो न्हय एक पावटी मगार 2 पावटी. पयले पावटी 13व्या अध्यायांत आमी आयकता. दुसरे पावटी सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 15व्या अध्यायांत आमी आयकता. अमेलेकितांच्या विरोध झुजोंक साऊलाक आदेश दिल्लो आनी थंयसर आसलेले सर्व संगती निर्नाम करूंक ताका आदेश सर्वेस्परान दिल्लो. पूण साऊल बरें बरें आसलें पुरो थंय सोडता आनी पवित्र पुस्तक सांगता, साऊलान आनी ताच्या सैनिकान आगागाक बऱ्यांतल्या बऱ्या बकऱ्यांक, पाड्यांक आनी शेळ्यांक आनी मोलादीक आसा ते सगळे नाश करिनासतना सोडलें. हलके आनी उपकाराक पडनातले सगळे तांणी नाश केले. जें कितें सर्वेस्पराचो आदेश आसलो तो ताणें पाळलो ना. ह्या खातीर सर्वेस्पराच्या दृश्टेन साऊल पसंत जालो ना. जेन्ना सामुएल साऊलाक भेटता ताचें अविधेयपण तो खंडन करता. सामुएल साऊलाक उद्देशून अशें म्हणटा, सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितले होम आनी यज्ञ मानता, बलिदाना प्रास
विधेयपण उत्तम. ओबिडियन्स इज बेटर देन सॅक्रिफायस. बलिदानाप्रास विधेयपण उत्तम. बकऱ्यांचे सरबेप्रास कळतेपण उत्तम. अविधेय जाल्लो साऊल राय देवाक नापसंत जालो, सर्वेस्पराक नापसंत जालो. त्या कारणा खातीर देवान आनी एका व्यक्तीक वेंचलो, जेसेचो पूत दावीद. सर्वेस्परान सामुएलेक सांगलें, जेसेच्या पुतां पैकी एकल्याक तुवें राय जावन मागचें जाय. जेसेक 8 जाण पूत आनी 8 जाणां पुतां पैकी खंयच्या पुताक देवाक विंचला म्हणलें सामुएलेक कळीत नासलें. आमी आयकता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 16 ह्या पुतां पैकी पयल्या पुताक एलियाबाक सामुएलान देखलें आनी ताणें चिंतलें, दुबाव बीन सर्वेस्पराचो अभिशिक्त हांगा आसा आनी म्हूण तो ताका मागोवंक मुखार फुडें सरलो. त्या वेळार सर्वेस्परान ताका म्हळें, ताचें रूप वा ताचें उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण देव काळीज पळयता. भाव भयणीनो, किर्तनकाराक हें वाक्य भोव गरजेचें, भोव प्रामुख्य. त्या देखून तो परत परत आपल्या किर्तनांनी म्हणटा, एक नितळ निर्मळ काळीज, एक नवें काळीज म्हाका रचून दी हे देवा. जेसेच्या पुता दाविदाक सामुएलीन मागलें, राय जावन ताका रायपाटार चडयलें. 1000 इस्वेतावन 961 इस्वे पर्यंत दावीद रायान आपली राजवट चलयली. भोव अपुरबायेन ताणें राजवट चलयली आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे, इस्रायेलीच्या चरित्रा प्रमाणे दाविदाची राजवटकी 12 वर्सां म्हणून नांवाडल्यात. गोल्डन एज ऑफ इस्रायलायट हिस्टरी. दावीद रायान भोव अपुरबायेन राजवटकी चलयली तें खरें, पूण ताच्या जिवितांत एक काळें कती उरलें. तें जावन आसा ताचें पाताक. दाविदाचें पाताक म्हणलेंच तक्षण आमच्या मतीक येता, ताणें बातशेबा संगी, उरियाच्या स्त्रिये बातशेबा संगी केल्लो अनैतीक संबंद, हें ताणें घडलें व्हडलें पाताक. पूण ह्या पातकाक जायतीं हेर पातकां कारण जाल्यात. हें व्हडलें पाताक ताणें करी जाय तर ल्हान ल्हान पातकां कारण जावन हें व्हडलें पाताक ताणें केलां म्हणटा पवित्र पुस्तक. सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत हें आमी आयकता. वसंत काळ तो सगळे राय झुजाक भायर सरले, पूण दावीद वचोंक ना. ताणें ताच्या सेवकाक जोआबाक धाडलें, जर दावीद झूज मांडूंक गेल्लो तर, झुजाक गेल्लो तर तो हें पाताक आदारतो नासलो. त्या देखून 11व्या अध्यायांत पयल्या वाक्यांतच आमकां कळून येता, दावीद ल्हान ल्हान पातकांक करून व्हड पातकाक बली जाता. झुजाक तो वचोना, आपल्या कुडांत माळयेर तो विशेव घेता. आळसायेन न्हिदेन न्हीद काडून वेळ पाशार करता. आनी उपरांत जणेलतां तो तिळटा आसतना ताका एक स्त्री दिश्टीक पडटा. ती स्त्री कोण म्हूण तो समजता, उरियाची बायल बातशेबा. तो ताका आपोवंक धाडटा आनी एक पाताक घडटा. उरियाची स्त्री ती जणेलतां ताणें पळयल्ली. ताणें त्या स्त्रियेक आपणा लागीं आपोवन हाडची गरज नासली. आपोवन हाडटा, पाताक घडटा. ल्हान ल्हान पातकां व्हड पातकां कारण जातात. आनी हें किर्तनकार भोव अपुरबायेन आपल्या किर्तनांनी वर्णयता. जेन्ना दावीद राय पापा धरता, सर्वेस्परान धडलोलो नातान प्रवादी दाविदाक भेटता. हें आमी सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांत
12व्या अध्यायांत आयकता. नातान प्रवादी एक वपार सांगून दाविदान आपलें पाताक वळ कशें करता. आपलें पाताक वळखलेंच दाविदान नातानाक म्हळें, हांवें सर्वेस्परा विरोध पाताक केलें. आनी तो कळ वळटा. नातानान दाविदाक म्हळें, सर्वेस्परान तुजें पाताक बक्षिलां. हें सन्निवेश भोव अपुर्बायेन वर्णन करून किर्तनगार 51 किर्तन 51 किर्तन लिखता. काकुळत मुजी कर देवा तुज्या तीर मोगान, तुजें व्हड दयाळेन अपराध मुजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. ह्या 50 वंदने 51 किर्तनाक ताचें टायटल शिर्षीक अशें आसा, बादशेबा लागीं वेबिचार केल्ल्या उपरांत नातान प्रवादी ताका मेळोंक गेलो तेन्ना दाविदाचें किर्तन. तर किर्तनगार दाविदाच्या जिविताचें हें चित्रण फुडें दवरून किर्तन घडटा. हें दाविदानच घडलें गी या उपरांत दुसऱ्यान घडलें गी तें आमकां सारकें सांगूंक जायना. तरी दाविदाच्या जिविताचेर ह्या सन्निवेश मुखार दवरून हें किर्तन घडलां आनी हें आमकां किर्तन समजूंक सोंपें जाता. दाविदा नंतर साल्मांव राय आपली राजवट चलयता. 961 इस्वेतावन 922 इस्वे पर्यंत साल्मांव राय आपलें राजवटपण चलयता. आमी जाणा साल्मांव राय बुद्धवंत, बांदपा बांदच्यांत हुशार, राजकी रितीनी भोव शाणो, तरी जायत्या पथकांक तो वळख जाता. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत तपशील रितीन ताचीं पथकां विवरसून सांगल्यान. फोर्स टू लेबर, दगदोणी दिवन काम करचें दुबळ्या लोकांतावन, लेखा वर्त सूंक वसूल करची टॅक्सेशन, आनी अन्य धर्माच्या स्त्रिया लागीं लग्न जावन तांच्या देवांची पुजा इस्रायल गांवांत करची. ह्या आनी असल्या साबार पथकांक साल्मांव वळख जाता. जेरोबोआम ताचो एकलो मंत्री. एक फावटी जेरोबोआम साल्मांव रायाक एक सलाह दिता, एक सूचन दिता, लोकांक कश्टी नाका, चड सूंक वसूल करनाका. असली सलाह दिल्ल्या जेरोबोआमाचेर साल्मांव राय रागान पेटता आनी जेरोबोआमाक ताच्या मंत्रीक गडी पार करता, इजिप्ताक धांवडायता. साल्मांव राय अंतरल्या उपरांत हो गडी पार केल्लो जेरोबोआम फाटीं येता. साल्मांव रायाचो पूत रेहोबोआम. साल्मांव राया नंतर रेहोबोआमान राय जायचें, राय जावन अस्तित्वाक येयचें. जेन्ना रेहोबोआम रायपणाची पदवी स्विकार करचो दीस येता, त्या वेळार हो इजिप्तांत गडी पार करून फाटीं आयिल्लो जेरोबोआम ताचे संगी थोडे इस्रायलाचे मलगडे सांगता येवन साल्मांवच्या पुता रेहोबोआमा लागीं असली विनंती करतात. कसली विनंती? तुज्या बापायन साल्मांवन आमच्या खांद्यार बरदीक वजें जूं दिल्लें, तें जूं हळू करूंक आमकां कुमो कर, आमचें तावन हें जूं काड, वजें हें काड म्हणून ते विनंती करतात. रेहोबोआमान तांचे विनंतीक आयकोन तांचें जूं हळू करच्या बदलाक तें आनिकी दोडत्या मापान सोडोवंक आपूण सोडयतलो म्हणून तांचेर कठिणायेन शिणू सारता. ह्या वेळार जेरोबोआम आनी ताचे सांगात आयिल्ले थोडे मलगडे रागान खडखडतात. आपूण तुजे सांगता ना, आमी विंगड जाता म्हणून रेहोबोआमांतल्यान पयस वतात. आनी अशें इस्रायल राज्यांत फूट येता. इदोळ पर्यंत इस्रायल एक जावन आसलें तें राज्य आतां विंगड जाता, फुटता, फासळटा, दोन वांटे जातात.
उत्तर आनी दक्षिण 10 कुळयो 12 कुळयेंत 10 कुळयो सांगाता येवन उत्तराचें राज्य जाता हाका इस्रायल गांव म्हणटात आनी 2 कुळयो जुदा आनी बेंजामीन ह्यो सांगाता मेळोन दक्षिणाच्यो हाका जुदा म्हणटात अशें उत्तर आनी दक्षिणा इस्रायल आसलो एक गांव आतां 2 जातात उत्तराचें केंद्र गांव या कॅपिटल हाका समारिया म्हणटात दक्षिणाचें कॅपिटल जेरुसलेम उत्तर भागाचो पयलो राय जेरोबॉम ताच्या नंतर एका फाटल्यान एक राय आपली राजवट चलय लागले उत्तरांत आनी 721 इसवेंत 721 इसवेंत असिरियन धाड गेल्ल्या वेळार उत्तराचें राज्य निर्नाम जालें नाश जालें दक्षिणाचें राज्य दक्षिणाचो वांटो मात्र उरलो जेरुसलेम आनी तें देवाळ सलमावान बांदिल्लें आनी थंयसर राजवडकी पयलो राय रेहोबोआम ताच्या उपरांत एका फाटल्यान एक राय राजवडकी चलोवन 597 इसवेंत बेबिलोनियाचो नेबुकदनेझाराचेर जेरुसलेमाचेर धाड घालून ताणें जेरुसलेमाचें ध्वंस केलें नाश केलो निर्नाम केलो आनी थंयच्या लोकांक बेबिलोनाक गडी पार केलें डिपोटेशन टू बेबिलोन अशें दक्षिणांत जेरुसलेमांत आशिल्लो इस्रायल लोक आतां बेबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझाराच्या अधीन बेबिलोनियाक पावलो आनी हो बेबिलोनाक पावल्लो लोक बेबिलोनाच्या न्हंयच्या तडीर पावलो आनी हें सन्निवेश वर्णन कीर्तनगार लिखता कीर्तन 137 137 बाबिलोनाच्या न्हंयचे तडीर आमी बसल्या थंय सियोनाचो आमकां उगडास आयलो थंय सियोनाचो आमकां उगडास आयलो जेरुसलेमाचो उगडास आयलो सियोन म्हळ्यार जेरुसलेम गडी पार केल्लो लोक न्हंयच्या तडीर बसलो रडता विलाप करता आमकां उगडास आयलो सियोनाचो तेन्ना आमी रडल्या त्या देशाच्या हिवरा रुखाचेर आमचे विणे आमी उमकळायल्लें थंय आमकां बंदी करून व्हेल्ल्यांनी आपणाक गितां गाया म्हूण आमकां सांगलें आमकां पिडा पड दिताल्यांनी आमचे लागीं आनंदाचीं गायनां मागून म्हळें सियोनाचीं गितां आमकां गाया परक्या देशांत सुरस्प्रजें गीत आमी कशें गावचें तुका हांव विसरन जाल्यार जेरुसलेमा म्हज्या उजव्या हाताक हार मारो हें कीर्तन आमकां सोंप्या रितीन समजूंक साध्य जेन्ना आमी हें बंदडेचें बाबिलोनाच्या बंदडेचें सन्निवेश मतीन दवरता त्या वेळार इस्रायल लोक बाबिलोनाच्या बंदडेंत चड उणें 50 वर्सां उरलो मुखली चरित्र येवच्या आंकड्यांत आमी पळोवया